माझे नाव दिनेश गावणेकर आणि हांव गावणेम दहाजण समाजाचो. आम्ही गावणेम दहाजण समाज गेलो 1 महिनो ह्याच गोष्टीचेर आम्ही काम चालू आसा. आमचे गावणेम दहाजण समाजान टोटल 4 वाडे आसा. आज जो हांगा जमला ते 4 वाड्यांचो फक्त एकच वाडो, अजून 3 वाडे जमपाचे आसात. आमचो मान आसा. आम्ही एक मिनिट आम्ही खंयचेय डिसिजन आम्ही घेता, आम्ही एकठांय जातात, आमच्या मांडार आम्ही ठरयतात आणि मुखार सरतात. आता आम्ही ऑलरेडी 1 महिनो जालो आसा. आम्ही डिसायड केला हे IIT जी हांगा येता, जो आमचो एंटायर दादा महाराजाचो टोटल सराउंडिंग जी जागा, हे जाग्याचेर येता, आम्ही ताका ओपोज करपाक आम्ही ऑलरेडी आमच्या मनात ठराव घेतलेलो आसा. आम्ही आमदारा कडेन वचून आयल्या, आमदाराक आम्ही शिटकावणी दिल्या की बाबा रे तुम्ही आमकां रस्त्यार हाडू नाकात. ताका आम्ही समजोवन सांगला आम्ही कित्याक ओपोज करता. तो आमचा ओपोज आमचो पर्सनल ना. खंयचेच एज्युकेशन जावं खंयचे एज्युकेशन डिपार्टमेंट जावं खंयचे आमचे तेजेर ओपोज ना. हो जागो जो तुम्ही सिलेक्ट केला हे ते जाग्याचेर आमचो ओपोज आसा. आम्ही येता त्या फुडल्या विकाक आम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटांक, आम्ही कलेक्टराक, मंत्र्यांक, सगळ्यांक आम्ही रिप्रेझेंटेशन दितले. आमचे सायनिंग मोहीम जी आसा ती चालू आसा. ती फुडल्या आठवड्याक आम्ही प्रत्येक डिपार्टमेंटाक आम्ही लेटर दितले, आम्ही रिप्रेझेंटेशन दितले. आम्ही की हो आमकां डेव्हलपमेंट हांगा नाका. आमच्या हे सराउंडिंग दादाची बोर्डची चलपाची वाट, भोंवपाची वाट, तेजी राखण करपाची आमच्या सबंद गांवांक तो राखण करता. तो सबंद गांवांत तेजी फेरी आसता. ही फेरी मारपाची वाट तुम्ही तेजी आडोव नाकात. आम्ही तुमकां सगळ्यांक रिप्रेझेंटेशन दितले. तशेंच जे संविधानान आर्टिकल 25 आणि आर्टिकल 26 हेजो तुम्ही त्रास करू नका. आमकां जे संविधानान जे आमकां जो कायदो दिल्लो आसा ते कायद्या प्रमाणे कितलीशींच वर्सां जाली, शेकड्यांनी वर्सां जाली. हांगा दादा महाराजाक आमी गोडशे घालतात. शिमग्याक आमी हांगा नमन घालतात. आमी नमन घालता आसतना एका शिमेवेल्यान चलत येतात आनी दुसऱ्या शिमेर आमी देंवतात. आमकां खंयची वाट आमची स्पेसिफीक ना. आमचे गांवचे शिमेवेल्यान एका शिमेवेल्यान चडटात, दुसऱ्या शिमेवेल्यान देंवतात. हो आमचो तुम्ही अधिकार आमी तुमचो तुम्ही हेरावून घेवू नाकात. हांव सरकारा कडेन मागता की बेगीनात बेगीन हो प्रकल्प तुम्ही रद्द करात. तुमकां खंय व्हरपाचो आसा तो व्हरात. आमच्या दादा कदमराय दादाच्या पांया कडेन नाका. हांगसर जे करून सगळ्यांक फॉलो करून जे सगळ्यांक आपयल्याक ही IIT प्रकल्प जो हांगा येता त्याच्या विरोधान माझ्या माहिती प्रमाणे हांव 1984 पासून हांगा येता तेन्ना हांगसर जी ह्या जमीन मालक आसा त्या जमीन मालकाक हांगा एक फळ सुद्दां काडपाक दादा दिना. प्रत्येक जाण हांगसर कितलेशे लोक येयले हांगा ही जमीन घेवपा खातीर. जो मनीस हांगसर येवन गेलो तो परतो ह्या दादा कडेन परतो पावलो ना आनी तेजे कडेन त्या मालका कडेन परती जमनीची विचारपूस करपाकूय पावलो ना. तेन्ना इतले दादाचे इतले हें आसा हांगा तेन्ना आज ही IIT प्रकल्प येवपा खातीर जे कोण फुडाकार घेतल्या तेंच्या कोणाचेच बरें जावचें ना. कित्याक ह्या दादान कोणाकूच हांगा लागीं व्हरून घेवना. आज एक गुरुच्या रुपान दादान सगळ्यांक हांगा उलो मारला आनी त्या उल्याक आमी येयल्या. आनी त्या उल्या वयल्यान आयज जे सगळ्यान गोंयभर गोंयच्यान जे एक्टिव्हिस्ट येयल्ले आसा त्याच बरोबर सगळे नागरीक येयल्ले आसा एक भावनेन ही देवाची जागा जी आसा ती राखून दवरपाक. तेन्ना आज जे तरेन सगळे येयल्याक, सगळे एक्टिव्हिटीज येयल्या, तसोच आमचो सादारणीचा आमदार येयला जेणे प्रत्येक वेळा जे अन्यायाचेर आपूण स्वता जावन जो विरोध केला आणि त्या विरोधाचे मात करून तो आज सक्सेसफुली सगळे कडेन जाल्लो आसा. तेन्ना तेज्या बरोबरी हांव एक नगरसेवक फोंडा नगरपालिकेचो म्हाका अनुभव आहा देवाचो हांगसर. जेन्ना हांव हांगा ती वाट करपा खातीर येयल्लो आनी जेन्ना हांव देवाक प्रसाद दिवपाक गेल्लो तेन्ना म्हाकाय प्रसाद जावनाशिल्लो देवा कडेन. कित्याक आमकां हांगसर रेब्याच्यान येवचें पडटालें. फुडल्या फाटीच्यान ही वाट नाशिल्ली पयली ते फुडल्यान दिताले आमकां रेब्याने येवचें पडटालें. हांव प्रसाद घेवपाक गेलो 2 फाटी म्हाका प्रसाद जालो ना. जेन्ना हांवें सरेश्वरा काम केल्लें तेन्ना देवा प्रसाद घेवन तेन्ना हांव प्रसाद घेवपाक गेलो की वाट करपा खातीर म्हाका प्रसाद जावनाशिल्लो हांगा देवाचो. तेन्ना आतां हें कशें जातलें हें जावचें ना कशेंच.
कारण देवाची इतली हें आसा. तुम्ही पळयलां बिट्स पिलांनीन कितें जाता, बिट्स पिलांनीन जें कितें जाता, गळफास लायता, कितें जाता की तेन्ना हें आंदोलन नाशिल्लें, तेन्ना आंदोलक नाशिल्लें, तेन्ना हें आंदोलन केल्लें जायत न्ही, ते बिट्स पिलांनी जावची नाशिल्ली. आणि आज ते जे प्रायश्चित भोगतात ते भुरगे भोगतात. आज थंय भुरग्याचो जो जीव वयता हो कित्याक वयता, कारण थंय झरी देंवचार आहा, थंय झर आहा. कितलेंय व्हडलें देवूळ बांदलें आनी कितें मारलें म्हणून तें जावचें ना. जशें थंय बळी गेल्या पळय न्ही, ते हांगसरांनी बळी वचपाक दिनाका लोकांचो. कारण त्या देवान कोणाचेंच केन्ना वायट करूं ना. त्या देवाक जितलें बरें केलां तितलें वायटूय करपाक तो जाणा. कारण हे जमनीचो मालक आज पर्यंत हांगा पांय दवरपाक पावना, तो कोणा तरी भायल्यान धाडटा पळोवपाक. हो काजा मिन्नो आसा पळय न्ही, तो ह्या जमनीचो मालक टोटल. तेका हांगसर येवपाकूच उदक जायना, तो येयलो जाल्यार घरा कडेन परत म्हणून पडटा. कळ्ळें न्ही. तेन्ना तुमकां सांगता हांव की हे आमी जर आंदोलन फुडें सगळें एकपट जावन जर चालू जायत हांगचो कोणूच त्याच्या येवचना. कारण ही जमीन कोणाकूच वचना देवा शिवार. ही देवा शिवार जमीन कोणाकूच मेळना. एक कितें पडटा हे जालें जायत न्ही, आमो सुद्दां जावन पडलो जायत न्ही, कोण हातला वचना. इतले देवाची इतले हांगसर जागृत ते देवस्थान आसा. तेन्ना आमी सगळे आमी नगरसेवक जाले आसा देवाचो आशिर्वाद घेवपाक हांगसर येवन आनी तेजे नंतरच आमी हांगसर एक नगरसेवक म्हणून निवडून येयला. तेन्ना हांव सगळ्यां कडेन मागता की तुमचो जो हे आंदोलन करपाक कितें आमचें सहकार्य जाय ते सहकार्य सगळें म्हाजे कडल्यान लागतलें तुमकां. अटॅक जाता हो आमच्या बहुजन समाजाच्या लोकांचेर अटॅक जाता. कारण हे राखणदार आमचे बहुजन समाजाच्या लोकांनी गांव राखता आसतना तयार केल्ले, जेणे करून त्यांचो मान वारसुकी मान आमी तयार करताले आणि तांकां मान दिवनूच आमी फुडल्यो गजाली करताले. आज कसलीय गांवांत बरी गजाल जावं बरें कितें फळ जावं पयलीं आमी त्या देवाक दिताले. आज तो देवाचो विश्वास ह्या लोकांनी ह्या राजकारण्यांनी काबार केल्लो आसा. कारण हे पयशांक लागून आज हे 1500 कोटी मोडपाक लागून हे फुडें सरलेले आसात. आज गव्हर्नमेंटाचेर कितलेशे रीण आसा, जवळ 32,000 कोटी आणि हे हांगा 1500 कोटी मोडटात. अरे पयलीं तुमी रिणांतल्यान मुक्त जायात आणि मुक्त जावन फुडले डिसिजन घेयात. लोकांक रीण आसतना रिणान घालू नका. आज प्रत्येक व्यक्ती 5-5 लाखाचे रिणान आसा, प्रत्येक भुरगो रिणान आसा. हे कितें करूंक सोदता तुमी गोंयकारांचेर. आणि फुडें गेले जाल्यार ही स्थानीक पंचायत आसा, जे पंच मेंबर आसा. आज या पंच मेंबरांनी गांवकाऱ्या बरोबर रावपाक जाय आशिल्ले. गांव त्यांचो, तांकां लोकप्रतिनिधी म्हणून गांवचे स्थानीक वॉर्ड वायज तांकां निवडून दिता. जाल्यार हे पंच आज कित्याक लिपोवन रावल्या. आज पंच सोडले जाल्यार दुसरो एमएलए आसा. एमएलएनी लोकांची सिंपती जावं लोकांचो विचार आयकून घेवपाक जायो. लोकांक नाका, गांवाक नाका जाल्यार नाका हे आज डिसिजन घेवपाक जाय. आणि माझे तरी मत आसा जे राखणदार आसा हे पूर्वपार आमकां रावपाक जाय आणि आमचे गोंय सांबाळपाक जाय. इतलेच आयचे कडेन सांगता. सगळे गोंयकार जागे जायात आणि एकजुटीन आमी हो प्रकल्प हांगसरल्यान धांवडोया. देव बरें करूं.